लोकसभे उपरांत ब्रेस्तारा राती उसरा राज्यसभेत वक्फ बोर्ड सुधारक बिल पास झाले. गोंयांक बिलाक येवकार. मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयांत वक्फ बोर्ड ना. वक्फ बोर्ड सुधारक बिलाचो गोंयाचेर तसो परिणाम ना. आज सगळ्यात पयली आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. इट इज एन विजनरी एफर्ट्स फॉर एनहान्सिंग दिस इज एन इम्पॉर्टंट रिफॉर्म्स इन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025. स्टेटीत वक्फ बोर्ड ना. वक्फ बोर्डाची खंयचीच प्रॉपर्टी आमच्या गोंयच्या स्टेटीत ना. म्हणून हांव म्हज्या गोंयकारांक सगळ्यांक सांगूंक सोदतां की गोंय जशें सर्वधर्म समभाव खूब बऱ्या पद्दतीत आसा, त्या पद्दतीत सगळ्या जाणांनी हिंदू मुस्लीम कॅथलीक हांच्यांनी ती शांतता पाळची. कारण देशांत वक्फ बोर्डूच ना आनी वक्फ बोर्डाची कसलीच प्रॉपर्टी ना. तेज्या खातीर हेजो डायरेक्ट इम्पॅक्ट स्टेटीचेर जायना. बट तरी सुद्दां इन द नॅशनल इंट्रस्ट वक्फ बिल जें हाडलां ताजें हांव स्वागत करतां. मंत्री विश्वजीत म्हणटा गोंय राज्यांत सनातन धर्माची थापणूक जावंक जाय. बिलाक येवकार. मिडियाक हांव सांगूंक सोदतां गोंय राज्यांत सनातन राज्य आनी सनातन धर्म स्थापन करपाचें काम आमच्या मतदारसंघांतल्यान आमी आयजच्यान सुरू करता आनी वक्फ बिल जें आसा ताका पूर्णपणे पाठिंबो आमचो आसतलो. प्रदेशाध्यक्ष दामो म्हणटा इतिहासीक खीण. एक ऐतिहासिक असो निर्णय जाल्लो आसा ताजें आमी सगळे स्वागत करतात. सामान्यांक तांचे अधिकार वेवस्थीत मेळचे आनी त्याच बरोबर 23 राज्यांनी आनी 7 युनियन टेरिटरीन अशें मेळून 32 जाग्यांनी वक्फ बोर्ड जे आसात ते गटीत आसात. तांच्या फुडले पिळगेक लागून आनी फुडारपणा खाली हें जें बिल आसा ताजें आधुनिकीकरण करून ताका एक सिस्टमॅटीक एडमिनिस्ट्रेशना भितर हाडपाचो जो प्रयत्न आसा तो प्रयत्न देशाक एक वेगळी दिशा दाखयतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.